दिलीप बाब, दुसरो मुद्दो टिचरांचो येता. तुमी एका मोठ्या शिक्षणीक संस्थेचे ॲडमिनिस्ट्रेशन चलयतात. टिचर्स ह्या गजाली खातीर तयार आसात? कारण टिचर्सां मदींय आमकां दोन तरेचे सूर आयकूं येता सध्या. तुमी कशें पळयता, टिचर ह्या गजाली खातीर तयार आसात? NEP खातीर म्हणना, एटलिस्ट एप्रिला खातीर. NEP खातीर जर ट्रेनिंग बिनींग सगळी चालू आसात, ताजेर हांव माधव सरा कडेनूय उलयतलों. बट एप्रिला खातीर टिचर तयार आसात? एज ऑफ डेट आज पर्यंत म्हजे कडेन कोण तशें सांगून कंप्लेन करूंक येवनात. नाका म्हणून. नाका म्हणून सांग येवकूच ना आनी हाजेर उलोवंकूय ना. दॅट इज अ फॅक्ट. पूण एट द सेम टायम थोडें मातशें सफर जावचें पडटलें, कित्याक हीट खरीच वाडल्या, हाजे बद्दल दुबावूच ना. आनी कदाचित ती आनी फुडें मागीर वाडूंकूय शकता. म्हणून इट इज समथींग लायक चॅलेंजींग फॉर द स्टुडंट्स एंड टिचर्स एट द सेम टायम. हें आमी डावलूं नजो, हो फॅक्ट. पूण तातल्या तातूंत कित्याक जर कन्सिस्टन्सी ऑफ द करिक्युलम आनी समजा जर टिचींग जर आनी एग्जिक्युशन आनी जर प्लॅनिंग जर आमी फुडें बरें दवरतले जाल्यार हें चालू उरूं जाय. नाजाल्यार ताका एक मोड येतलें न्ही, आनी मागीर तें भरून काडपाक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द टिचर्स देमसेल्व्स. या होच मुद्दो माधव सरा तुमचे कडेन येता. टिचर्स तयार आसात? कारण एकोडीच्यान टिचर्स असोसिएशन जे आमच्या फाटल्या डिबेटाचेर तांचे अध्यक्ष आशिल्ले ते एक वटेच्यान ऑब्जेक्शन घेतात. दुसरे वटेच्यान प्रश्न येता की आमी ज्या शिफ्ट ओवर करतात तो चडूच गडबडीन करता काय कितें, आनी टिचर्स ताजे खातीर तयार आसा काय कितें. कांय जाण इवन हे सांगतात की पेपर चॅक करपाचे शेड्युल्स आसात, मागीर तुगेली कशें करून हें शेड्यूल चलतलें. तुमी ह्या गजाली कडेन कशें पळयतात? एक्चुअली एक 10-15 वर्सां फाटीं जर गेले आमी, आमच्या लक्षांत येतलें की एग्जाम, स्कूल एग्जाम्स हे 10 एप्रिलाक बीन स्टार्ट जाताले. एप्रिलान टिचर स्कुलान आसतात, अजुनूय तशेंच आसा. एप्रील 30 रिजल्ट, एप्रील 30 मेरेन टिचर आसा. आनी टेम्परेचर वाडटा हे फुडले जर आमी अंदाज घेतले, टेम्परेचर देंवतले अशी आशा आसा गोंयांत? ना, म्हाका दिसना. आनी वाडत वयतले. आतांचे सद्याचे सिच्युएशन जर पळयलें जाल्यार टेम्परेचर वाडूंक शकता आनी. म्हणून आमी स्कूल बंद दवरप हें म्हाका योग्य दिसना. भुरग्यांक आमी हे चॅलेंज स्विकारपाक तयार करपाक जाय. टिचर जेन्ना स्कुलान आसा आनी गव्हर्मेंटान डिपार्टमेंटान सुद्दां सांगलां 11:30 मेरेन चलयात, मागीर सोडून घाला, 1:45-2 मेरेन गरज ना, जाल्यार भुरगे हे मागीर सोडून घातले जाल्यार ग्रावंडार खेळटलेच ते. हय, ते 12 कुसून ग्रावंडार खेळटले, उलटी जातलें. उलटे हरशी क्लासी उरले भितर बसता आशिल्ले, आतां स्कूल सुट्टकीर ग्रावंडार खेळटले 12 सुमार. टिचर म्हणून आमी विचार करपाक जाय, फुडें टेम्परेचर काय देंवचें ना, आनी वाडत वयतले. जाल्यार स्कूल चालू दवरपाक जाय, तर जाल्यार त्या भुरग्यांक त्या स्थितीचे अंदाज दिवपाक जाय आनी तांकां ट्रेन करून सोडपाक जाय. गोंयचें वातावरण जर पळयलें जाल्यार 35 डिग्री वयर वचना तशें. टिचर्सांच्या शेड्युलाचें कितें, जे पेपर चॅकिंग धरून ते हे सगळे गजाली आतां जे सांगतात की आमचे थोडे भुरगे एग्जामिनर म्हण वतात, मॉडरेटर, थोडे टिचर एग्जामिनर म्हण वतात, मॉडरेटर म्हण वतात. ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आतां कांय जाण सांगपाक लागल्यात की आनी त्या टायमार जर तुमी सकाळची क्लासीस दवरल्यो 11:30 मेरेन तरी, हें कशें गणीत चलतलें? हें अंदू सुरवात आसा. हय, NEP आनी फुडल्या वर्सा म्हाका दिसता सगळे जाग्यार बसतले. फुडल्या वर्सा तूं म्हणटा एकाडेमीक इयर वील कम इनटू प्रॉपर कॅलेंडर. 28-29 मेरेन सगळे वेवस्थीत जातले. आमी सगळे नीट करून फुडें वयतले म्हटल्यार म्हाका दिसना ते आमी NEPक हात घालतले अशें. तशें जावचेंच ना. म्हणून स्लो फुडें सरपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी तुमी जर म्हटलें गव्हर्मेंटाक खरेंच आनी इवन डिपार्टमेंटाक क्रेडीट दिवपाक जाय. जवळ जवळ 400+ स्कुलाक तांच्यांनी आर्ट टिचर प्रोवायड केला, म्युजीक टिचर दिल्ले आसा, कंप्युटर टिचर दिल्ले आसा, कावन्सिलर दिल्ले आसा. म्हाका दिसता अशें गोंयानूच अशें आसूंक जाय, आसा अशें म्हाका दिसता. दुसऱ्या स्टेटीन अशी स्थिती ना. मागीर खंय तरी ह्या वटेन त्या वटेन एक स्ट्रे इन्सिडंट्स आसतले, टीचर पावोंक ना, टीचर मेळोंक ना. आमी व्हडले जेन्ना जाता एक्सेप्शन पळोवन रूल करनाका म्हणून. हय, मॅक्झिमम स्कुलाक पावल्ले आसा म्हणटा की क्रेडीट दिवपाकच जाय. तशें पळोवपाक गेल्यार NEP सोंपी गजाल न्ही. इम्प्लिमेंट जावपाक आनी ते जाग्यार पडपाक खूब वर्सां वयतले. हें इनिशियल स्टेज आसा, थोडे फार सहन करचें पडटलें अशें म्हाका दिसता. पराग बाब, तुमी पेरंट्स टिचर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष, सो तातूंतले टिचर्सय येतात.
तुमकां दिसता टिचर्स रेडी आहात हें आव्हान स्विकारपाक? कारण एक वटेच्यान टिचर्सांची बॉडी ऑब्जेक्शन्स रेज करता, दुसरे वटेच्यान खुबशे टिचर्स सांगतात आमी तयार आहा म्हणून. थंय दोन सूर आयकूं येतात. टीचर्सांचे दोन सूर ऐकू येता हे काही प्रमाणात खरे असू शकता, पण ॲटलिस्ट आमच्या स्कुलान तरी 100% टीचर्स आर कमिटेड. आणि जो आमी करिक्युलम आणि जी शिक्षण पद्दती हेडगेवारान जी चलताली, दॅट वॉज इवन प्रायर टू NEP. आमचे रेमिडियल क्लासेस म्हण, रिसोर्स रूम, एडिशनल एफर्ट्स विथ द स्टुडंट्स हे आधीपासून चालू आशिल्लेच. इट हॅज ओनली बीन फॉर्मलायज्ड in NEP and it is getting implemented across all schools. बट जी आमची जी शिक्षण प्रणाली आशिल्ली ती एका अनुसरूनच आशिल्ली. सो म्हाका तरी अशें दिसना की आमच्या स्कुलांच्यान काय विरोध जातलो असो. आणि तशें जशें सरान सांगलें की एप्रील 30 तारीख पर्यंत टिचर स्कुलान आसतालेच. आतां प्रश्न आयलो की एग्जामिनेशन, तेंचे पेपर करेक्शन आणि शेड्यूल. म्हाका दिसता एक सिंपल एग्जाम्पल घेवया. एका कंपनीन जेन्ना एक भुरगो कोणी कामाक आसता, ताका एक टास्क जर दिलें की बाबा तूं अमूक गोश्टी 2 दिसां भितर करून सबमीट कर, आणि ताज्या वांगडा जो दुसरो भुरगो आसता ताका जर एक टास्क दिलें, तीच वस्त तूं एक 4 दीस घे आणि बरे भशेन सगळें रिसर्च करून कर, विच वूड बी अ रियल गूड आउटपूट. जो चड टायम घेवन प्रॉपर रिसर्च करून करता आणि आपले एफर्ट्स सिस्टमॅटिकली घालता, तेजेच रिजल्ट्स बरे आसतले. सो जेन्ना आमी म्हणटा की स्कुलाचो आमी शेड्यूल वाडयतले, तेन्ना जे आमी कंप्रेस करून एडिशनल टेन्शन दिताले ते खंय तरी रिलीज जातले. भुरग्यांक खंय तरी स्कुलांतल्या स्कुलानूच फ्री टायम मेळटलो. जे भुरगे सदांच धांव करून आसता, रिसेस स्टार्ट जालो की तांकां धांवचें पडटा वॉशरुमान धांवपाक. रिसेस सोंपता म्हटल्यार टिचर क्लासीन पावता. हो जो कम्पॅक्ट शेड्यूल आसा तो खंयसर तरी प्रत्येक स्कुलाक आपल्याक रिलॅक्स करूंक मेळटलो. इट कूड बी 2 ब्रेक्स ऑर इट कूड बी 1 ब्रेक, ऑर इनोवेटीव आयडियाज वील कम. कित्याक आमचे कडेन एडिशनल डेज आसतले टू मेक ओवर. आणि जेन्ना भुरग्यांक सिलेबस कंप्लीट करपाची घाई कमी जातली. आणि जे 4 एडिशनल एव्हेन्यूज आयल्या ते आमकां सांबाळून घेवपाक जाय. खुबशे पेरंट्स म्हणटा की आमची भुरगीं समर कॅम्पाक वतालीं किंवा आनी खंयच्या एडिशनल क्लासीसांक वतालीं, तेन्ना आतां त्योच गजाली जर स्कुलान जर मेळटा, गव्हर्मेंट प्रोवायड करता फ्री ऑफ कॉस्ट, जाल्यार एक सर्वसामान्य भुरग्याक त्यो ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. जे शहरी भागांत भुरगे कॅम्पाक, समर कॅम्पाक वता ते पेड समर कॅम्प्स आसता. एव्हरीबडी कॅनॉट अफोर्ड. पण जेन्ना गांवांतल्या शाळेन एक वोकेशनल स्कील स्टार्ट जातली, तेन्ना तो भुरगो खऱ्यांनीच वयर सरतलो आणि खऱ्यांनीच डेव्हलप जातलो आणि स्वताच्या पांयार उबो रावतलो.